नौवें गीत रोत्सुन गायत A21 page 10. नौवें गीत रोत्सुन गायत Pormeswara Wakana Shekanshi Pritumi Voy Devaksot Gitanga Ya Noven Git Rotzun Gayat Pormeswara Wakanat Shekanshik Pritumi Voy Devaksot Gitanga Ya Pormeswara Chamana Gitanga Yona Gora Voy Karatna Devache Porgotataron Tache Novengit Rotzun Gaya Pormeswara Wakana Shekanshik Pritumi Voy Devaksot Gitanga Ya Novengit Rotzun Gaya Pormeswara Wakanat
शेगांशीक प्रितुमी वोय देवाक स्तोत्र गितां गाया. देव बरो दीस दिवन तुमकां सगल्यांक तुका देव कृपा दिवं. ह्या मिसान वांटो घेवच्याक तुमकां माय मोगाचो येवकार दिता. तुमची खाजगी मागणी आसात ती काळजांत दवरात आनी ह्या मिसान आतां वांटो घेतना ही इंतेसां मिसाची आमी मनांत हाडया. दिल्फीन डिसूजा हिचो आयज जल्माचो दीस आनी ती बरी सावध भलायकी देवा कडेन मागता. आयज बॉनी आनी जेसी डिसूजा तांचे 10 वर्सां बोत्तात तांच्या काजाराक आनी ती देवाक आर्गां दितात. त्याच प्रमाणे एंटनी आनी एमी फेर्नांडीस ही 48 वर्सां काजाराची समोरमतात. तो तांचे पासत आनी तांच्या भुरग्यां पासत आमी मागया. क्रिस्तालीन वाज तिका कोविडांतली म्हणल्यार सुटका मेवल्या ती देवाक वाकाणटा आनी आर्गां दिता ती बरी जाली म्हणून. तेच भाशेन आनी खूब लोक आसतलो. जुआंव दे दिवस कार्दोजो 90 दिसाची ती आठवण करतात मेल्या उपरांत. सिरिलो पेरेरा आनी पियादा दा सिल्वा हांच्या ओतम्या पासून आमी मागया आनी आंचेला कार्दोज बारेटो हिच्याय ओतम्या पासून आमी मागया. आनी ही सगळीं इंतेसां काळजांत धरून आतां आमी भोक्तीपणी ह्या मिसान वांटो घेवया. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीन आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळें आसूं. तुमचे सवे आसूं. भयणीनो आनी भावनो आमी देवाक आर्गां दिवया. कित्याक 479 वर्सां भरलीं आमचो गोंयचो साहेब हांगसर आमचे दोतोरीत ताणें पांय दवरलो. इनासान ताका सांगलेलें बाबा हें सगळें संवसारांतलें जोडून मेलो म्हणटच थंय वतलोय तें कितें म्हणून ताचें जातलें. ह्याच इनासान मागीर ताका सांगलें इंडियेक वचपाक तुजो संगाती रिबादनेर बरो ना. तूं बेशी आत्तांच्या आत्तांच म्हणलें ताणें आनी ताका लागून तो हांगसर आमच्या भारतांत पावलो, गोंयांत पावलो. केदें व्हडलें दायज आमकां हें. ताचें काळीज सगळेंच जेजूच्या मोगान लासतालें आनी आयची वासप आमकां सांगतली कशे भाशेन आमी देवाच्या मोगान बरोवन दुसऱ्यांची सेवा करूंक जाय. तांचेर चड वजें घालपाचें न्हय पूण वजें हळू करपाचें तांकां शिकोवंक जाय. आनी पयल्या वाचपान आमी तें पळयतले हांव. आमी तर हे भाशेन दुसऱ्यांचेर बेश्टीच घराणें घातलेलीं आसा विनाकारण आनी दुसऱ्यांचेर आमी बोगलांटां घातलेलीं आसा जाल्यार असलें जिवीत आमचें सारकें न्हय. आमी देवा कडेन बोगसण मागया आनी सगळीं जाणां काळजान थावन म्हणया हांव पातकी सोरपोदेदार देवाक आनी तुमकां म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायटा दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत घेवन सुद्दां सांकवार मारयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोरपुदेदार देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां मुगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. मागुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा आमी पातकी आसल्यां ती तुजे कृपे प्रमाणीक जाता आनी दोळदिरी आसल्यां ती भागी जाता. तुज्या कोडण्याचो आनी देण्याचो फळ दोयेन पळय आनी भावार्था वरवीं प्रमाणीक केल्ल्या आमकां तुज्या मोगान थीर रावंक आदार दी. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. देवाचें उतर आयकूंक आतां आमी तयार जाल्लीं आसा. खालतेपणी आमची काळजां देवाचेर थिरावया ताच्या उतराचेर.
दोन दुतांच्या इतिहासा वेले वाचप मोठी उजोत जाल्या उपरांत उबो रावन पेद्रून तांकां म्हणलें, भावां भयणीनो, विदेशांनी म्हज्या तोंडांतलें शुभ वर्तमान आयकूंक आनी भावार्थाक वेंग मारूंक पयल्या दिसांनी तावन देवान म्हाका वेंचून काडलो म्हूण तुमी जाणात. आनी काळजां ओळखता त्या देवान आमकां दिल्लो तसोच तांकांय पवित्र आत्मो दिवन ती आपणाक मानता म्हूण दाखोवन दिलें. भावार्था वरवीं तांची काळजां नितळ करून आमच्यान तांचे मोदें कसलीच अंतर ताणें करूंक ना. म्हणटच आमच्यान न्हय म्हूण आमच्या पुर्वजांनी व्हरूंक जावंक ना तसलें जूं शिसाच्या माथ्यार घालून तुमी कित्याक म्हूण देवाची परिक्षा करूंक सोदतात. सुमया जेजूचे कृपेन तांकां तशेंच आमकां तारण मेळटा म्हूण आमी सोत मानता. जमलोलो सगलो लोक ओगो रावलो आनी बार्नाबास आनी पावलू आपणा वरवीं देवान विदेशां मदें केल्ल्या सगल्या गुणांची आनी विजमितांची खबर सांगताले ती आख्खे सभेन आयकली. तांचें उलोवप जातोच जाकोबान अशें म्हणलें, भावां भयणीनो, म्हजें आयकात. आपल्या नांवांक भेटयलेली विदेशां मदली एक परजा सुरवातेक तावन वेंचून काडूंक देवाची खुशी जाली म्हूण सिमियोन तुमकां आतांच सांगलां. आनी हें प्रवाद्यांचे उतरां प्रमाणें सारकें आसा, कित्याक अशें बरयल्लें आसा, ह्या उपरांत हांव परतून येतलों आनी दाविदाचो मोडोन पडलेलो तंबू नव्यान ताणटलो. तो हांव गोट्टारांतलो उबो करतलो आनी नव्यान बांदतलो. तेन्ना सगलीं मनशां सर्वेस्वराक सोदतलीं. म्हज्या नांवांक भेटयलेलीं आसात तीं सोर राष्ट्रां जाणें जायत्या काळा तावन हें कळीत केलां तोच सर्वेस्वर अशें सांगता. म्हणटच म्हजें मत अशें, देवाशी परतून येतात त्या विदेशांचें जिवीत आमी आगोट करच्याक न्हय, पूण तांणी कुड्या देवांक भेटोवन बोश्टायलेल्यो वस्तू खावच्यो न्हय, पोचडपण पयस करचें आनी गोमटी पिळून मारलेले मनजातीचें मांस आनी रगत खावचें न्हय. इतलें सांगून आमी तांकां एक चीट धाडची, कारण सगल्या शारांनी मोइजेसाची समूर्त परगट करपी आदल्या काळार तावन आसात आनी 2 शेनवारां देवस्थानांनी ती वाचतात. देवाचे उतोरें. देवाचें व्हड उपकार. आमचो जबाब, सगल्या परजांक पळयात, देवाची कौतीक विजमितां म्हणया. सगल्या पोरसांक पळयात, देवाची कौतीक विजमितां. नवें गीत रचून गायात, परमेश्वराक वाखणात. शेकान शेक प्रिथ्वी वयर देवाक सोद गितां गायात. जबाब, सगल्या पोरसांक पळयात, देवाची कौतीक विजमितां. परमेश्वराच्या मनाक गितां गायना घडात. वयर काडात नांव देवाचें, पुरगटात तारण ताचें. जबाब, सगल्या पोरसांक पळयात, देवाची कौतीक विजमितां. ताचे मोहिमेची खबर राष्ट्रा मदें गाजोयात. सगल्या पोरसांक पळयात, ताची कौतीक विजमितां. जबाब, सगल्या पोरसांक पळयात, देवाची कौतीक विजमितां. परमेश्वर एकलोच राजा. राष्ट्रांनो गाजोवन सांगात, ताणें तीर केला संवसार, नितीची ताजी राजवट. जबाब, सगल्या पोरसांक पळयात, देवाची कौतीक विजमितां. उद्गाराक उबी रावया. Sorvesporak, soy, sorvesporak, 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 soy, sorvesporak, 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 soy, sorvesporak, 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 soy. जेजू म्हणटा, म्हजी मेंढरां म्हजो ताळो आयकतात आनी हांव तांकां वळखतां आनी ती म्हजो पाटलाव करतात. Sorvesporak, soy, sorvesporak, 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 soy, sorvesporak, sorvesporak,
Sorvesporak, soy, soy, sorvesporak, 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 soy, soy. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जुआमा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, जसो बापान म्हजो मोग केला तसो हांवूय तुमचो कोत्तां. म्हज्या मोगांत रावात. हांवें म्हज्या बापाच्यो आज्ञा सांबाळल्यात आनी ताच्या मोगांत हांव आसां. तशेंच तुमी म्हज्यो आज्ञा सांबाळशात जाल्यार म्हज्या मोगांत रावतल्यात. म्हजी खुशालकाय तुमचे सोबे आसचे खातीर आनी तुमची खुशालकाय पूर्ण जावचे पासत हांवें तुमकां ह्यो वस्तू सांगल्यात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकानी तुका क्रिस्ता. जेजू आपल्या बापायच्या मोगांत रावता आनी ताणें आमकां हुकूम घाला आमी तो ताच्या मोगांत रावत जाल्यार ताचे बरोबर आमी ताच्या बापायच्या मोगांतूय रावतल्या आनी तांचो पवित्र आत्मो आमचे सोबे रावतलो. हाका लागून ताणें सांगलां, हांवें तुमकां सगळें कळीत केलां कित्याक तुमचे मदें म्हजी खुशालकाय वाडच्याक आनी खुशालकाय तुमचे सोबे पूर्ण जावच्याक. भयणीनो आनी भावनो, आमी कितली म्हणून खुशाल आसा आनी कित्याक ना हाचेर तर आमी नियाळ करीत जाल्यार आमकां कळोन येतलें की देवा विरेत आमकां खुशालकाय हिंचरूच मेळना. आनी देवा सोबें आमी सगळें करीत तर आमचे सोबें खुशालकाय भरपूर आसतली. हो गूट आमी सगळ्यांनी समजूंक जाय. समजल्या म्हणटच पळयात, आमकां खूब आडखळी आसतल्यो कित्याक आदले परंपरे प्रमाणे आमचें जिवीत घडोवन आयलेलें आसा आनी त्यो आमकां म्हणून तूं आपल्या ताब्यांत करतात, ताचे आमी गुलामूय जाता. जुदेव लोक आपलें जिवीत सारकें कोत्ताले, ते मांडटाले. परंपरेच्या इतिहासान ताणें आपलें जिवीत देवाची सुमूर्ती प्रमाणे घडून हाडलेलें. पूण ताणें कितें केलें, सुमूर्त आसलेली ताका आनी खूब नेम घातले आनी एकदम जोड केलें. ते भाशेन मागीर तांकां देवाच्या हुकुमा प्रमाणे जिवंक जायना जालें. हिचोरी वॉल्टा पातोक, थिचोर केलें पातोक, चड भार जाल्लो तांचेर. ताका लागून जेजून तांकां ह्या भारांतलीच सुटका दिली. बऱ्या कारणाक लागून ती ह्या हातून पडलेली गुलामपणांत. ताणें आपल्या मोरणा उदेशी आमकां सुटका दिल्या. दोन वस्तू पेद्रून म्हणलेल्यो आसात, त्यो एकदम म्हत्वाच्यो. विदेशांक ताणें भावार्थ दिलोलो आसा. हें देणें जेजूचो पाटलाव करूंक आनी ताचे शिकवणे प्रमाणे आपलें जिवीत सारूंक हें एक देणें. आमी उलयता खरें, पूण देणें आमच्यान दिवंक जायना. देणें देव दिता. आमी कितलेंय तर स्पश्टपणे सांगलें, दुसरी ती समजोवपाक पर्यंत ना. जीं कोण आमी शिक्षकां ती जाणोन कितलें बरे भाशेन शिकयलें जाल्यार तें थोड्यांच्याच मनान वता, सगळ्यांचें वचना. ताका लागून पोत्तून सांगूंक जाय तें. थोडीं जाणां म्हणनाय तूं समजुलें आसा तें म्हणल्यार कित्याक सांगतात. ना, जांकां समजोंक ना तें दुसरे पडेन सांगलें की ना, मागीर तें समजोंक लागता. पूण पयले सुवातेर देव आमकां देणें दिता भावार्थाचें, जेजूचेर आमचो भावार्थ दवरच्याक. आनी दुसरें म्हणजे तो आमकां कृपा दिता भावार्थ जेजूचेर दवरपाक आनी कृपेन बरोवन आमचें जिवीत सारपाक. आमचे वस्तींग न्हय, भायल्यान न्हय, भितरल्यान एकवटोन ही कृपा आमकां देवान दिलेली आसा. आनी ताका लागून तो म्हणटा, तुमी आदली परंपरे प्रमाणे तुमचें जिवीत चलय नाकात. दुसऱ्या देवांक म्हणून तूं बसलेलें
जेवण तुमी खायनाकात, पोरतवार करिनाकात आनी रगत पिळ्ळेलें तुमी घेनाकात म्हणजे जानवरां आनी हे भशेन थोडे नेम तांकां दिता तो. म्हणून म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, जेन्ना आमी जेजूक एकवटून रावता तेन्ना आमी हें वायट पळय तें सोंपेपणी करचें ना, बरें पळय तें करूंक लागतलें. आनी आमकां रोखडेंच आमी वायट केलें की ना आमकांच बरें लागना तें जावंक लागता. हातून आमकां कळोन येता 2 वस्तू आमचे सवें घडलेली आसा, देवाची कृपा आनी जेजूचेर बावड धरूंक आमकां देणें दिलेलें आसा. भयणीनो आनी भावनो, आयज खरेपणी आमी देवाक कारकां दिता भाग्यवन फ्रांसीस शेवराप आसत, पूण आनिकूय भुरगे जे सांत जालेले आसा, 15 वर्सांचोच डॉमिनीक सावियो, गरीब घराण्यांत तो जियेलो. मुरियाल्डो म्हणटा पळय त्या म्हणजे उत्तरेक ताचे इटालियाच्या जल्म जालो. तो घरांत म्हणून सगळे माणसुगीन कोत्तालो, कित्याक बरी देख माय पाय ताका शिकयताली आनी सदांच मिसाक वेतालो. इगोर्जेन ताची घडोवणी जाली. 7 वर्सांचो आसतना ताणें कोमयां घेतलो आनी पळयात ह्या धाकट्या भुरग्यान 7 वर्सांच्या एक निर्णय घेतलो. कसलो निर्णय घेतलो ताणें? हांव सदांच संदानाचो साक्रामेंत घेतलो आनी कोमयांक घेतलो. जितले पाटी म्हाका पादविकार परवानगी दितलो तितले पाटी हांव येतलो. ताचो जल्म केन्ना जाल्लो? 1819 शेकड्यांत. म्हणटो 1842 वर्सां तेन्ना ताचो जल्म जाल्लो. म्हणटो तो भुरगोच आसलेलो, पूण ताणें हो निर्णय घेतलो. दुसरो निर्णय कितें घेतलो ताणें? हांव सायबीण माय आनी जेजू बरोबर म्हजो वेळ सादतलो, ती म्हजी इश्टां. तिसरें म्हणजे हांव मोरों पूण हांव पातोक कोचचो ना. हे भाशेन ताणें निर्णय घेतले आनी ते ताणें पाळले. मागीर डॉन बॉस्को म्हणजे जॉन बॉस्को तो ताच्या जिवितांत आयलो आनी ताणें पळयलो की हो भुरगो खरोच देवस्पणी आसा. ताणें ताका आनिकूय जेजूचो मोग आनी सायबीण मायेचो मोग कसो करूंक जाय तें शिकयलें. तो ल्हानपणा पासुनूच 5 इगोर्जेंत वेतालो मिसाक. जावं हिम, जावं गरमी, जावं कसलें पावस, कितेंय जावं तें ताका पडोंक नासलें. तो सदांच आपल्या येवजणे प्रमाणे थंयसर वेतालो आनी भक्तीपणी भाग घेतालो. आनी मागीर हें मीस जालें म्हणटच दिमेर मागण्यांत आसतालो. अशे भशेन ताणें जिवीत जाल्लें आनी ताका लागून 15 वर्सांचोच आसतना तो मेलो. सगळे पाप साहेबांनी, सगळे पियूस आसात पळय, 9वो, 10वो, 11वो आनी 12वो, हे सगळ्या पियूस जे पाप साहेब आसा ताणें सगळ्यांनी ताचें वर्णन केलेलें आसा. आनी तो एक नमुनो म्हणून सगळे भुरग्यांक आनी सगळ्यांक ताणें अशें बरोवन दवरलेलें आसा. आनी तो कितें म्हणटा ताणें? डॉमिनीक सावियो, आमी सदांच देवाक बरें करूंक जाय, ताचो मोग करूंक जाय. आनी कसो करतल्या? व्हडल्यो वस्तू करूंक जायना, पूण धाकट्यो वस्तूंनी पुरान हांव देवाचे मोहिमे पासून सगळें करतलो. भयणीनो आनी भावनो, आमी तेच भाशेन आमचें जिवीत सादता. खूब जाणां सादतात, थोड्या जाणांक आजून जावंक ना पूण जाता. आमी तरी पूण हे भाशेन आमची पावलां फुडें मारता, पूण कृपेन बरोवन ती मारच्याक आमी सदांच जेजू काजीर जावया. आनी जितली आमी जेजू काजीर जातले, तो आमचे सगळ्यांच आसा, तितली आमकां ती कृपा मेवतली, तो भावार्थ मेवतलो. सोंपेपणी आमची पावलां फुडें मारच्याक ताणें सांगून आमकां, म्हजें जूं घेवंक सोंपें आनी व्हावूंक व्हडूंक म्हजें तर आमी भिवंक फावना. सगळीं जाणां आमच्या हात अशें उंटेन दवरया, दोळे बंद करया. प्रत्येक सुस्कारान जेजू आमचे कुडींत, मनांत, आत्म्यांत भरोन येता. सगळें आमचें सवें आसा तितलें जेजू सवें भरलेलें आसा. सुस्कार भायर सोडटना हें सगळें भितर आहा तितलें बरें वायट जेजूच्या नांवांत भायर काडया, ताचेर तें दवरया
आनी तो ते नितळ निर्मळ करून आमचें जिवीत आपल्या सारकें कोत्तलो. हें तर घडोना जाल्यार आमी आजून धारूण म्हूण काळजाची मनशां आसा. हें भितरलें आमचें अंतस्करण सगळेंच ताका समोर पळोवया आनी आमचें जिवीत बदलोवंकूच जाय. तो तर आमचें सगळें आसा जाल्यार आमी अदीक आनी अदीक ताचे सारकीं जावंक जाय. हे परी आतां आमी सगळ्या संवसारा पासत आमच्या भावा भयणी पासत मागया. कोरोनाक लागून चड पिडापीट लोकांक भोगची पडटा. आमी तांच्या सगळ्यां पासत मागया, एकामेका पासत मागया. सोर पोदेदारा आनी काकलुत्सरा देवा, तुज्या आख्खे रचनेचो तो प्रोमीत मोग कोत्ताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कश्टतल्या पासत आमी तुका प्रार्थना उबारता. ती कोणवळेन आयकून घे. ह्या अवचीत सुरू जाल्ली पेस पिडा निरंत्रणा खाल येवंक, ही पिडेक लागून दोगदोगतेल्यांक बेगीनूच इलाज आनी ताच्या कुटुंबांक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सुरशी येता. सायबा, वॅक्सिनां भायर सरलेलीं आसा, तूं आमकां सांबाळ आनी राख. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक पोरजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. Page 44, Tukats Baba, C38, page 44, C38. Moje हात घे, मोजे पाय घे, स्वीकार करत आमको तुझो मोग पोरगोट करूं, शुभ खबर सगळ्यांक दिवं. तुझो मोग पोरगोट करूं, शुभ खबर सगळ्यांक दिवं. तुकाच बाबा सोर मोशे, तिता तुका येगाने, तुकाच वक्ता सोर मोशे, तुजेच ते कोरका शेले. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सोर पोदेदार देवा बापाक मानता तुसलीं जा म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानांक आनी मोहिमेक आमच्या आनी अख्खे पवित्र सोबेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा, ह्या बलिदानांत आमची खालती देणी आमी तुका भोक्तीन भेटयता आनी जेजूची अमोलीक कूड आनी रगत तुज्या हातांतली आमी घेता. ह्या भोव पवित्र देण्या घेण्या वरवीं तूं आमकां तुज्या एकाच अगणीत देव समान वांटो दिताय. जशें आमी तुका खरेपणी ओळखूंक पावल्या तशें आमचे जिणेंत तुज्या खऱ्या भुरग्यांची चाल सांबाळूंक आमकां करपा दी. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवें आसूं. तुमचे सवें आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा तांबात. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. पळय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व काली आमी तुका वाखाणूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळात तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी व्हडत्या दबाज्यान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली. जेन्ना कुर्सा वयत ताणें आपणाचें बलिदान केलें तेन्ना ताच्या परम योजनांत आदल्या योजनांक संपूर्णाय दिली. जेन्ना ताणें आमची सोडवण करूंक आपलो आत्मो तुज्या हातांत ओपून दिलो तेन्ना आपूण खरो याज्ञीक, खरी वेदी आनी बलिदानाचो मेंढरो म्हूण ताणें दाखोवन दिलें. देखून पासकांच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगलो संवसार आनी सर्गीचे सोर दरबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्ग आनी संवसार बोला तुज्या वैभवान. उंचसर्गी तुका असोय सोय. सर्वेस्पराचें नांव येता ताका असोय. उंचसर्गी तुका असोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सुसूंक वच्या आदीं जेजून उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें,
ओ तुमी सुमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोची. तेच पुरी जेवण जातोच जेचून काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो बापा. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नवे आनी साशणीक करोराचें रगत, पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस म्हज्या पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट परगटुया. सोम्या जेजू आमी उंडो खाता आनी एकालशींतलें पियेता तितले फावटी तूं वैभवान सोड आमी तुजें मरण परगटता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवणपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडोणी सोडूनची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केल्याय देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेल्यो पवित्र सुबेचो उडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवणपणाचो बरवासो दरमेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेलेल्या सोमेस्तांक तुजें परचडीत मुखार मोळ पळोवंक फाव कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माये सांगाती तिच्या पुती भाग्योन झुजे भाग्योन दौरमदूत आनी सर्वकालीन तुका मानवल्यान ते सगळें भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सुरपोदेदार बापा, सर्व वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. भयणीनो आनी भावनो, जेजूच्या मोगांत आमी रावता कित्याक हें देणें आमकां ताणें दिलेलें आसा. भावार्थ आनी कृपा. तर आमी ताका एकवटोन सगळीं आमची त्या सामानांत धरून आनी जाणें आमकां मागण्यांची विनंती केल्ली आसा, जी आमकां बरेंपण दाखयतात जेजूक एकवटोन, तांकां सगळ्या जाणांक आतां जेजूच्या एकवटान धरून म्हणया. आमचे बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायस आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणेंक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवंशान उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी चोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजोटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणा. सुम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दौरमदूतांक पळयलें आनी आतां आमकां हांगसर आनी घरा हाजीर आसलेल्यांक तूं म्हणटाय, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचें न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजूची शांती सुद्दां काल तुमचे सव्या आसूं. तुमचे सवें आसूं. जेजूच्या एकवटांत आमी एकामेकाक ताची शांती दिवया. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाका पयल्यान ती आमी सगलीं सुभागी. सोम्या, तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत
आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं. Amen. म्हजे जेजू, भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेले परी हांव तुका वेंग मागतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटां. तुजे सुरशिल्लो कडसरूंक म्हाका केदींच दिवं नाका. Amen. D47, Zoe Priti Mogvosta, page 75, D47. Zoe Priti Mogvosta, Toin Dewaji Rasa. 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 Ek tai kelat ek chitan, amka Jesu chamoka. Jesu amche dados mon, anunani vortepo. गे दुनिया म्हजी सत्या, म्हजी खुशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें काळीज, सगळें म्हजें तितलें तुवें तें म्हाका दिलां. तुकाच तें हांव दितां, कित्याक तें सगळें तुजें. तुजे खुशे प्रमाणें तांचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी. इतलेंच म्हाका पुरो. Amen. मागुया. कोणवळे बापा, सुर्गीच्या देण्यांनी तुवें आमकां भरलें. आमच्या आदल्या पातकी चालींक पाठ करून तुवें आमकां दिल्ल्या नव्या जिविताची चाल सांबाळूंक आमकां बळ दी म्हूण मागता हांव तुज्या पुता जेजूच्या नांवेन. Amen. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आयज सायबाच्या कपेलान हे सायडीन गेली म्हणटोच पेट्रोल पंपा उपरांत 200 मिटर दावे वाटेन पळयत जाल्यार एक सुपुल्लें सोबीत कपेल आसा. त्या कपेलांत आमी दर म्हयन्याचे 6 तारखेर मीस सुमरमता. कित्याक थंयसर ती आदली कॉलेज आसलेली सांत पावलो म्हणटा पळय ती, आनी जे सगळे जेजुईट पाद्री थंयसर वावुरताले तांकां पावलिस्ट म्हणटाले. गोंयांत पावलिस्ट एकदम फामाद आसलेले, खूब तांच्यो काणयो लोक सांगीत आसात. तो ते जेजुईट पाद्री, तो थंयसर मीस आयज जातलें 10 वरांचेर. म्हणजे तुमकां यूट्यूबाचेर पळोवंक मेवतलें. थंयसर तुमच्यान येवंक जायना, कित्याक लागशिल्लो तर जमा आसत जाल्यार तें बऱ्याक पडचें ना घोडेक. ताका लागून तुमी येनाकात. पूण मीस तुमच्यान 10 वरांचेर थंयसर त्या मिसान भाग घेवंक जातलो. आमी 6:30 म्हण हितून त्याचे उपरांत पयलीं इंग्लीश मीस जाता, ताचे उपरांत आमी इंग्लीश भाशेन त्योर्स घेता. आनी 7 मीस जातकूच 7:30 म्हण हितून ताचे उपरांत आमी आमचे भाशेन त्योर्स करता. तो तातूंत तुमच्यान जाय जाल्यार भाग घेवंक जाता. पूण आमी तुमच्या सगळ्यां पासत मागता सायबण माय कडेन, संभाग्यून फ्रांसीस कडेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवें आसूं तुमचे सवें आसूं. आनी सोर पुदितात देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. Amen. वचून याद क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. भाग्यवन फ्रांसीस शेबेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सदांच आनी सगळ्यांच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी सो जीव झरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेंत भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. हे देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिन वाचता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जोण एकल्यान आपणाक जाय तें भाग्यवन फ्रांसीस शेबेरा कडेन मागचें. आमचे ओथरेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता. आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवें बापाक वाकाणटा. Amen. U20, page 240, U20.
देवाची